सोंपलेल्या एस्टेलिता ऑलिवेरा हिच्या आत्म्यान वीज पिटयता गर्ट्रूड फेर्नांदेश. सोंपलेल्या ग्लोरिया एस्टिबेरियो हिच्या आत्म्यान वीज पिटयता फ्रांसिस आनी आन्ना एस्टिबेरियो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, पवित्र आत्म्याचे परबे उपरांत पयलो सोमार इग्रोजमात बागयोंत आंतवार मरी पवित्र सभेची आवय ही समारंभ करता. ही परब पाप साहेब फ्रांसिसान 30 वर्सां आदीं घडोवन हाडल्या. बागयोंत आंतवार मरी पवित्र सभेची आवय. आयज तिचे विनवणेन आमचे पवित्र सभे पासत मागुया. कधी करून आमचे चडचे फिरकोशे पासत. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोंत सदांच आंतवार मरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थना. सरेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच स्कूल आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयोंत नित्य आंतवार मारयेची विनवणेन ह्या जिविताच्या दुखांतली आमकां सोडून सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावो. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तोच खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणान. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जैतुनाच्या दोंगरार थांवन शीस जेरुसल्याक परतले. एका सोनवाराच्या वाटेचो इतलो हो दोंगर जेरुसल्याक लागीं उरता. शारान भितर सतत ते रावले त्या मुसल्या कुडांत गेले. ते एक पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रेया, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमेव, मातेव, आल्फेयाचो पूत जाकोब आनी उर्बेमून शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास, जेजूचे माय मारिया आनी ताच्या भाव भयणी बरोबर तशेंच हेरा ओस्तोऱ्यां सांगातीन ते सगळे एकाच मनान मागणे करीत आसले. देवाचें उतर. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सरेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. म्हजो आत्मो सरेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. ताणें ल्हानवीच चाकुर्णीचेर दिश्ट घाली. सगळीं पिणकां म्हाका भागी म्हणटलीं. सोर बोलिश्ट म्हाका केली अजापां. उबीत ओचीत सदांच ओचीत ताचें नांव. जबाब.
म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगडटा. आपली भक्ती कोतेल्यांक कांय आमचो देव पिणकेचे पिणकेन काकूट दोया दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सोरेस्पोर काळजा मनांत गोड धरतल्यांक धांवडायता. जबाब: म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायल आपल्या चाकराक बाळगिता. आब्राहामाक आनी ताच्या धुवापुतांक दिल्ले उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब: म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगडटा. उद्गार. सोरेस्पराक जय जय. बागयोंत आंकवार मारये तूं सुदो, तूं भोग मानीस, कित्याक जेजू आमचो देव प्रामाणीकपणाचो सुर्या तुजे थावन उदेवून आयलो. सोरेस्पराक जय. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवय, ताच्या आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदलेनाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळयोवन जेजून आवयक म्हटलें, वस्तुरेक हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हटलें, ही तुजी आवय. त्या वेळार हांव शिसान तिका आपणाची मोग घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भयणी बाबांनो, जेन्ना आमी एके आवयचेर नदर घालता, आमकां गुमून येता एक आवय आपल्या भुरग्यां पासत कितें करता पळय. एके आवयक आपली भुरगीं जावन आसात सगळी क्रेस्काय ह्या संवसारांत. आख्खें आपलें जिवीत एक आवय आपल्या भुरग्यांचें चिंतता. तिका सदांच तांच्या फुडाराचो, भलायकेचो तिका हुस्को आसता. असल्या आवयचें रूप आनी कर्तुत्वां आमी बागयोंत आंकवार मारयेक लायता. आयज आमी आमची पवीत सभा बागयोंत आंकवार मारी पवीत सभेची आवय ही परब समजता. आयचें पयलें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासांतलें आमकां सांगलां कशे परी सुरवातेक थावन आंकवार मारी शिसां बरोबर आसली. तांचे बरोबर मागणें करताली. सांगतात की थोडीं वर्सां आंकवार मारी जुवांवां बरोबर जेरुसलेमाक आपले दीस सारले. सुरू जातरी पवीत सभेचो आदार तियेन केलो. तांचे सांगाता ती मागताली, तांच्या आदाराक येताली आनी खरेपणी तांची ती आवय जाली. शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कशे परी जेजून आपल्या आवयक खुर्सार आसतना आपल्या मोगाच्या शिसाक पाठयली आनी ह्या परी ताणें तिका पवीत सभेची आवय केली. मोगाल इश्टानो, आयच्या ह्या आमच्या दिसांनी जेन्ना आमची पवीत सभा उंचा मोडाक सांपडल्या, तरेतरेचे वाद विवाद आमचे पवीत सभेन ह्या दिसांनी चलतात. तेच परी जायते दुस्मान पवीत सभेचेर आड येतात. असल्या वेळार आमी
आमचे पवित्र सभेक आंकवार मारयेची आधीन करूया. ती जावन आसा आवय आनी ती आपल्या भुरग्यांची रक्षा करतली, तांकां सांबाळटली, तांचें पोसण करतली. तेच बरोबर आमचे फिरगोजे स्थानीय फिरगोशे पासत मागुया. ह्या दिसांनी जेन्ना आमकां आमचे सेवा धर्म आनी दुसऱ्यो धर्मीक रितींनी भाग घेवंक जायना, आमच्याच घरांनी आसून आमचीच मागणी करून आमचो भोवाड आमी घोट करुया आनी आमचे कुटुंब तिचे आधीन करून तिचे मायपणाचो आलाशिरो आमचे पासत मागुया. आमेन. सरेस्परा देवा सृश्टीच्या रोसदारा आमी तुका दीन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला एक उंडो तुका आमी पळयता. प्रीतमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. उदका आनी सोऱ्याचे मिसळणे वरवीं आमकां दीस येवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळो. सरेस्परा देवा सृश्टीच्या रोसदारा आमी तुका दीन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला एक दाखांचो सोरो तुका आमी पळयता. दाख वाडयन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां उत्मीत घेवन जातलो. सरेस्परा देवा लांबीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका एक बलिदान भेटयता, तें तुका मानता तसलें आसा. अशा खटापणांतलो म्हाका दूर काड सरेस्परा. सगळ्या म्हज्या पातकांतलो म्हाका अनुभव. म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका जाय. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेंत हांग जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पवित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतलेल्या मनशा सोयमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. तुज्या पुता जेजूचे नांवे सरेस्पोत तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सरेस्परा आमच्या देवा तुलीन वाचुया. सरेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर फाल्यां आनी सर थाय आमी तुका दीन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सवें सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणान नामा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तोही ताणें आपणाकूच खाली केलो. खुर्सार आपलें रगत वावरून संवसारांत ताणें शांती सोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें कारवण केलोय. तरी आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दरबारा सगातीन तुजें महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. कबीर स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान, उत्सर्गीत तुका जय जय. सरेस्पराचे नामी येता ताका जय, उत्सर्गीत तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडुनी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसून तुवेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें कास घेतली,
तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी उठले. तुमी समेस घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कलराचे हे रोगत पातकांचे मोगसाणे मेलच्यात तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बरो कर. हे म्हज्या उडासाक पावताचो पयलो बूट परपोटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समजता, तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगडटा, तुजें ज्ञान आमी अंतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराक ते पृथ्वीचेर विसरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी फेरांव आमचो भोंवडी बापा, सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान घाल. पुनर्जिवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरसलीत मुखामो पळोवंक पावतो. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अपार मारये देवाचे मायेक सांगाती भाग्यवंत दोरदूतां, भाग्यवंत सुजे आनी सोरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनान. आमच्या सगुंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन ही घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस वटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सगुंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान तेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक उठलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचे दीश घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनान. सगळ्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रगताचे मिसळणे वरवीं आमकां दिसेवतल्यांक शासनाचें दिलीक मेळूं. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक येता. ती आमचे जोडटी आनी खास ताळीना जावन पूण तुजे काकुटीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी तशेंच ओकोड दिवं. वो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलयेच्या जेवणान आपल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत शासनाच्या जिवितांत आमकां सांबाळून.
प्रार्थूया. कोणवळ्या बापा भाग्यो दनपार मारीक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सगळींचे जेवणान दादोशी केले. देखून आमी संतोषभरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलोव मागता. तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सगोंडराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या तर क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां